गायज गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आमी आहे सगळी बरी. आनी चय आज जाले 9. बाब गेलो स्कॉला, बाबा धाडलो. हांवें तोंड बी धुलें आनी आतां ब्रेकफास्ट करता. आनी आयज ब्रेकफास्टाक कितें करता तें काल डॅडी आनी तुमकां सांगलो न्हू शॉपार गेलो म्हणून. कालच्या ब्लॉगार आमी कालाफ्रां थांबलेली पळय ब्रेड घेवपा बिफाचे. सो तेन्ना डॅडी पॉस्टार गेलो म्हूण सांगलो न्हू. सो डॅडी तेन्ना गेलो कप केक्स हाडपाक. कप केक थिंग बरी मेळटाय बेंगलोरियन बेकरी म्हणून कितें आतां थंयसून हाडटा हांव. बरें लागता तेंगेली. आनी तेणी पराठा हाडलेले हेचे. सो पराठा आनी आयज भेंड्याची भाजी ब्रेकफास्टाक दाखयता. भाजी भेंड्या भाजी आनी पराठा. आनी बाब गेलो न्हू स्कॉला. आनी आयज मागीर तुमकां फूल डे रुटीन दाखयतलें कितें कोता तें दाखयतलें. एक कमेंट येयला बरं आसं येता असलो कमेंट. तूं ओवरऑल ओके आहा तेगे कमेंट. मागीर तेन्ना तूं मामींक हेल्प डॅडी हेल्प कोता तें कित्याक दाखयन काय म्हणून. आनी तेंगे हेल्प कोता तें बी शूट कर म्हूण. सो मोस्टली न्हू मामी डॅडी कामाक वयता न्हू जाल्यार हांव काम करता. ओके रांदपाचें बी कितें आहा जाल्यार. अदरवायज हांव मामीक न्हू किचनान हेल्प कोता जाता तितू तशें. ती तितू म्हाका हेल्प करूंक लायना म्हणटा ती बाबा बगली वोसोन बस म्हणटा. बाबा कडेन शेव म्हणटा म्हणल्यार बाबाक शिकोय कितें तेगे तें कितें आहा न्हू होमवर्क बी कितें आहा न्हू तें कितें करपा जाय. सो तेज बारा आसता. सो मोस्टली हांव किचनान आसना. आनी किचनान आहल्यार बीन हांव शूट कोन्ना चड. रेसिपी कितें शूट आहा तीच कोता आनी कितें रांदलां तें दाखयता. सो आयज हें पराठे रेडी करून दवरलेलो आहलो आनी भाजी बी रेडी आहलोली. त्या सिसील कामां वयता न्हू सकाळींची. सो तेका रांदून बांदून आमी दिता. तेगे रांदून तेका सकाळी फुडें दिता आनी मागीर आमगेले आमकां सेपरेटली कोता ती. आनी तेका थोडेंच करून दिता आनी मागीर ती मिसा वयता मामी तेगे थोडेंशें. आनी तेका तेगे चड जेवण ना तें मोस्टली पराठा भाजी शीत कोडी व्हरपाक कुस्तार कोता तें. तेगे थोडें जेवण कुस्तार कोता जेवण व्हरपा. तें म्हाका चपाती बी तशें वता तेका लागून तें बारीक. आनी हांव मोटें कित्याक हांव चड गिडटा चड खाता तें बारीक पयलींच सोर तें डॅडी भाशेन बारीक आनी हांव मोटें. आनी आयज गाडी धुवपा वचोन जाय म्हाका. कशी करून गाडी धुवपा जाय सांगलो न्हू फेस्त जाल्या उपरांत धुतो म्हणून. सो काल आमी बाबा इस्कॉला वचोना आनी हांवूय वचोना न्हू. हूंय भायर सरोना. सांजची भायर सरलेली आमी पणजे गेलोली मातशें काम आहलेलें. तेन्ना मागीर मिस्टीक आमी हें हाडलें न्हू बेल्ट हाडलो. तें काम थिंगा जालें म्हागेलें. सो थिंग मेस्टी बेल्ट बी घेयलो. मागीर सिसिला येता तेन्ना सिसिलाक सांगलें तूं थिंग उमके कडेन राव हांव तुका घेता गाडयेन येना जाल्यार घरा पावता म्हणल्यार लेट जाता तेका आहाय न्हू पणजे. सो ओके म्हणोन ते रावले. मागीर येयले आमी कालाफ्राच्यान मागीर हें गेले आनी आहलें. आनी आयज हांव गाडी धुवपा वयता. बाबा सांगिल्लें गाडी धुवंक येतो म्हणून. सो बाबा म्हणटा आपल्या व्हरां गाडी धुवपा. तेका अशें चोवपा लायक अशें उदी मारता अशें तेका लायक अशें तें. बट ना हांव 10:30 भायर सरतलें. चोयतलें वचोन कितू गोड्डी आहा कितें आहा तें. कित्याक टायम लागता न्हू गाडी धुवपाक. गोड्डी आसता. 10:30 11:15 अशें भायर सरतलें गाडी धुवपाक. आनी 12 बागीन जावलें ना जाल्यार मागीर डॅडी आपयतलें व्हरोंक त्या बाबाक व्हरोंक यो म्हणटालो. आनी आयज न्हू म्हाका सोपन पडलां अशीं हांव अशें सपनां न्हू म्हाजी कॅटेगरी ना कशी ती. म्हाका कॅटेगरी ना अशें डेली कोणाक सपनां पडटा ते कॅटेगरीन हांव पडना. म्हाका ब्लू मुनान एक पाटी पडटा अशें म्हागेलें वर्सान एक पाटी बी अशें पडटा म्हाका सपन. आनी म्हाका कसलें सपन पडलां आनी म्हाका इतली अशें क्युरियोसिटी म्हणटा पळय तशें हें कित्याक म्हाका पडलां हाची कितें मिनींग कितें तें गेलें अशें म्हाका जालां. हांव नकळो कित्याक म्हाका तें अशें सपन पडलें तें टेंशन कशें जालां तें सपनाचें. बरें पडना. बरें बी पडल्यार जाल्यार समज न्हू अशें बरें पडना मागीर तोंडार कोटा तुमकां जाम जालो आहा मातशें न्हू टेंशन जालें म्हाका अशें कित्याक पडलें तें. सो चोवया कशें कितें. आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके. सो गायज जालीं 10:30 जाल्यार आतां भायर सरता गाडी धुवपा वयता आतां.
डॅडी ऑन ना कित्याक मे बी म्हाका थिंगा वगत जालें जाल्यार मागीर आमी बाबाक हाडपा मागीर प्रॉब्लम जाता न्हू सो तेका लागून सो आतां वयता गाडी धुवपाक आनी चोयता दाखयता तुमकां मागीर मेळटा ओके. सो गायज आतां भायर सरलें वयता गाडी वॉश करूं. डॅडी ऑन ना बाबा मागीर चोय मागीर कितू टायम लागतो तो आनी म्हाका टायम लागलो मागीर तेका स्कुटरीन वचोंक मेळटो न्हू हाडून तेका लागून तेका ऑन ना एकलें वयता मागीर मेळटा तुमकां थिंगा. आयज हांव कार वॉश करून येयलो घरा आनी मिस्टी न्हांवता मिस्टीक न्हांवयता 7 दिसांनी अपॉयंटमेंट आहा तेका. हय मिशूक दोतोरा न्हांपयला कुच करपाक आफ्टर 4 days. हय हय मोटू न्हांवन कुशूक वॉकाक गेला. मोटू न्हांवला वॉकाक गेला आनी तो म्हणटा आपल्या वचून हूंय वता आनी हूंय वॉकाक. आतां वयताय आमी ड्रेस घालून वयतली आतां इथे दितो रेसी ओके मागीर मेळटा. हाय गायज खंय या तुमी आज समजा तुमी आमून बरी हांव बरो आयज हांव रवा फ्राय एग रवा फ्राय करता. 2 तांतयां ती पयलीं उकडपाची. रवो घेतला जिंजर गार्लीक पेस्ट गरम मसालो मिरयाचो पावडर जिरा पावडर धनिया पावडर हळदीचो आनी मिरसांगो हे सगळ्याचो पेस्ट करतलो. हे कातरून जालें बॉयल करून आतां कातरलीं तांतयां आतां हे सगळें मिक्स करता. तेला सगळो मसालो घालून हे आतां तांतें हितून बुडयता. लायलो हेका आतां रवो लायता. मी पहिले काय केलं इजी रेसिपी आहे तुम्ही घराकडे करा शेअर करा सबस्क्राईब करून विसरना. थँक्यू. एंडिंग येता कालच्या व्लॉगाचे. सो काल थोडेशे कितें थोडीशी शूट केलो पळय ते शेअर केला तुमचे कडेन. प्लस आमी म्हाका एक रेसिपी आहलोली एग फ्राय रेसिपी एक फ्राय केलोली शूट करून दवरलोले. सो ते व्लॉगान हांवें ती बी रेसिपी घायल्या जी मुखार तुमी चोयला आसतली ती रेसिपी न्हू एग फ्राय रेसिपी. सो ती कशी दिसली व्लॉग कसो दिसलो तो कमेंटार सांगा आनी बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा. येस आय वील कंटिन्यू माय व्लॉग्स. थँक्यू माय यूट्यूब फॅमिली. म्हाका पर्सनली मेसेजी बी येता की कंटिन्यू कर हेंगे घेवन बसना कोणाक घेवन बसपाना म्हळ्यार क्लियर केला. मागीर असलेच व्लॉग्स येतले डेली लायफाचे व्लॉग्स येतले कितें मातशें कितें डिफरंट आहा जाल्यार शूट करतले आनी तुमचे कडेन शेअर करतले. तुमकां बरो दिसता जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कमेंट करून सांगा कशें जालो कितें तें. ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.